देव आमचो बाप तूं म्हजो बाप, देव आमचो बाप तूं म्हजी भयण, जेजू आमचो बाप आनी आमी एक, जेजू सोबी आमी सोबी एक, देवा उतर आयकता तेन्ना आमी एक, जेजू सोबी एक, ताच्या नांवान प्रार्थिता तेन्ना आमी एक, जेजू सोबी एक. देव आमचो बाप तूं म्हजो बाप, देव आमचो बाप तूं म्हजी भयण, जेजू आमचो बाप आनी आमी एक, जेजू सोबी आमी सोबी एक. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नाफी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे मोगाच्यानू सगल्या सुवातांचेर दिव्यांग बाबा भयणींक बागा घेवंक आनी तांकां सगलीं सोंपेपणां फावो करूंक आजुनूय आमच्या समाजान एक सपनूच उरलां. तांच्या दिव्यांग परिस्थितीक लागून आमी तांकां समाजीक, आर्थीक, राजकारणी, शिक्षणीक तशेंच धार्मीक आनी हेर वेगवेगळ्या मळार पयस दवरल्यान. ह्या संदर्भान आयच्या नोवेनाचो विशय दिव्यांग भावा भयणींक बागा घेवन तांकां बरवाशान भरूंक आमकां हुस्कायता. तांकां समाजान मिसोल करतना आमची वागणूक चुचुरे करून दिवपाची न्हय, पूण हो तांचो मुळावो होप आनी तो मेळोवन दिवंक आमची जबाबदारी. जेजून समाजान पयस दवरलेल्यांक अदीक करून त्या काळाच्या दिव्यांग भावा भयणींक मानाचो आनी मनीसपणाचो दर्जो दिलो. दिव्यांग मनशांक पयसावप म्हणल्यार देवाचें उतर आनी मनीसपणाचो दर्जो न्हयकारप. तशेंच आज आमी आपलें जिवीत देवाक समर्पीत केल्ल्या अस्तऱ्यां पासत मागता. जेजूचो वावर ती आपल्या त्यागी जिवितांतल्यान मोगान आनी सेवेन ल्हानां दुबल्या सोबें वांडटात. हें आपोवणें सगल्यांक सांगाताक घेवन चलूंक आनी जिवंक, पवित्र सोबेन अदीक आनी अदीक रुजून येवंक आनी पवित्र सोबा सगल्यांची हें सोत आमी जिवंक हे मिसाचे भेटेन सा फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून मागुया. आनी मिसाचे भेटेंत वांटो घेत आसतना मोगाचे बाबडून कितें पूण देवा लागीं बोगसोणी मागयोवचे वेळार आमी दुबाविरीत सगल्यांक मोगान आपणावंक ना आसतलीं. जायते फावटी भेदभाव आमी केला आसतलो. देवा लागीं किरीतपणी बोगसोणी मागुया आनी की पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वडकून घेवया. सांगाताक म्हणुया, हांव पातकी देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता.
चोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक Somia kaklutko Krista kaklutko Somia kaklutko प्रार्थया हे वेळार आमची मागणी बैग्योंत फ्रांसीस सेवेच्या विनोदीने जेजू मुखार आमी दवरुया आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया आमच्यो गरजो जेजू मुखार दवरुया कोनवाल्या बापा आमची कालती मागणी दयेन आयकून घे आनी कोस्टां दुखांनी वळवळटल्यांक आदार दी तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं आमकां बुजवून मेळूं आनीक आदल्या खोटेपणान आमी परतून बसोवंक निर्मी नाका हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुतार विचो करो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणाक इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप जेसीच्या मुळाक एक कोंब फुट्टलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोमरी उपजोतली ताचेर सोर्वेस्पराचो आत्मो देवून येतलो जाणवायेचो आनी विवेकाचो आत्मो तो बुद्धीचो आनी पोडवेचो आत्मो सोर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो तो वयले वयर पळोवन ज्ञानीत करचो ना लोकांचे आयकून तो फॉर्मोण मारचो ना पूण प्रमाणीकपणान तो दोलदिऱ्यांक नीट करून दितलो आनी प्रितुमेच्या ल्हानवीक खालत्या लोकां खातीर फावो तो निर्णय घेतलो ताचो सोब निश्ठूर मनशाक मार घालची बोडी एक उतर उलोवन तो खोट्या मनशाचो नाश करता प्रमाणीकपण ताच्या पेंटकाचे आंगले आनी सोत ताचे कोमरेचो पट्टो खळो आनी मेंढरो सांगाता जियेतात आनी बोकुडलो बिबत्या वागाचे कुशीक आड पडूंक पाटी सोरोना आनी पाटकुलो आनी शिवाचे पोर बराबर वेतात आनी एक सुपुरलो भुरगो तांकां राखता गाय आनी आस्वेल इश्टागोटीत पोंवतात आनी ताची पोरां एकठांय न्हिदतात आनी शिव बोयला भाशेन तोंड खाता दुदाचें भुरगें सोरपाचे दोळीशी खेळटा सुपुरले भुरगें फुरशाच्या बिडकांत हात घालता म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार तीं कांयच वायट करिनात वो नुकसान दिनात दर्याक उदकाची भरती येता तशें सोर्वेस्पराचे ओळखीन सगलो देस बरोन येता त्या दिसा जेसीचे पाड सगळ्या पोरजांक एक खुणा कशी उबे रावतले सगलीं राष्ट्रां ताका सोदून येतलीं आनी ताचें घर मोहिमेवंत जातलें देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जातलो सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली सगळीं म्हणया सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली देवा राजाक तुजें शाणेपण दी तुज्याच नांवान नीट करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल असो तो ज्ञानितीन तुजे पोजेची मुणसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीट करून दितलो जबाब
सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्री आसोसोर शेकाशेक ती तोखतली. एका दोर्यातावन दुसऱ्या दोर्या पोरयान न्हंयचे देगेतावन पितुमीच्या शिमा पोरया चलतली ताची राजवट. जबाब सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उलो मारतल्यांक गोरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दोर्दिऱ्याची आनी दुर्बलाची तो दया करतलो. गोरिबांचो जीव तो सांबाळतलो. जबाब सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर तें तोगूं. प्रितुमीची सोगलीं कुळां ताका लागून आपूण सदैव म्हणटली. सोगलीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. शुभ वर्तमानांक सोगलीं उबी रावया. आमचो सोमी आपले बोड दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकाचे दोळे उगडटलो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. लुका परमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एकदा पवित्र आत्म्याचे खुशालकायेन बरोवन जेजून म्हणलें, बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्ल्यांक त्यो उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वाखाणटां. ओय बापा, तोरेंच तुका बरें दिसलें. सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो बोगोर बाप, आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो बोगोर पूत, आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक खोशी आसत तो मनीस. आनी आपल्या शिसा वाटेन वळोन ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात ते पळयतले दोळे बागी, तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात ते पळोवंक जाय ते प्रवादी आनी राजा आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव-भयणांनो, आयज नोवेनाचो नवो आनीक निमणो दीस. आनीक आयचो नोवेनाचो विशय दिव्यांग भाव भयणींक बागाक घेवन तांकां बरवोश्यान बरोवया. एके भाशेन आयचो विशय आमकां ह्या दिव्यांग भावां भयणांक, दिव्यांग भाव भयणां म्हणजे कोण गाय? आमी इंग्लिशीन म्हणटा पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटीज ऑर
people who are differently abled तसल्या भाव भयणांक भागा घेवन सांगातान चलोवंक आनी तांच्या जिवितांत एके भाशेन बोरवोसो घालूंक हाचो विशय आमकां उलो करता. म्हज्या बाबड्यानो कशे भाशेन हो बोरवोसो आमी असल्या भाव भयणांक दिवंक जाता काय, कित्याक आमच्यान तांच्या पासत करूंक जाता काय, आयज आमी नियाळूंक फावो. एक दीस खंय एका गांवांत एक जेम्स नांवाचो भुरगो आसलो आनीक हो भुरगो एके भाशेन ताका दिव्यांग हो भुरगो आसलो. ताका 8वे स्तोरेचें दुयेंस जाल्लें. तो खंयच्याच वेळार खंयचे सुवातेर एके भाशेनचो आवाज तो काडटालो चाक चाक करून. आपुणशी तो आवाज येतालो आनीक हाकाच लागून जायते फावटी ताचे इश्ट ताची फकाणां करताले. जायते फावटी ताचेच क्लासमेट्स ताका आपणासोरशी घेनासले, भागाक घेनासले, ताची फकाणां करताले. जायते फावटी ताच्यो टिचऱ्यो प्रिंसिपलाक वचून कंप्लेन करताली की हो भुरगो मस्ती करता, आवाज करता, क्लासीन सगल्यांक डिस्टर्ब करता. आनी हाकाच लागून म्हज्या बाबड्यानो एकसूरपणाचें जिवीत तो जियेतालो. आनी एक दीस ताच्या इस्कॉलाच्या हॉलांत एक कार्यक्रम आसलो. सगळीं भुरगीं थंयसर आसलीं आनी प्रिंसिपल स्पीच दितालो. तेन्ना हो जेम्स हो भुरगो हो एके भाशेचो आवाज करूंक लागलो. आनीक हो आवाज आयकून सगळीं भुरगीं हांसूंक लागलीं. तेन्ना प्रिंसिपल स्टेजीर रावन म्हणूंक लागलो, कोणें हो आवाज केला? आनी सगळीं जेम्सान केला, बोट दाखोवंक लागलीं. आनीक हे प्रिंसिपलान ताका आपयलो आनी म्हणूंक लागलो, आवाज तूं कित्याक करताय? सगल्यांक तूं डिस्टर्ब करताय, तुका कशी भोगता दुसऱ्यांक डिस्टर्ब करूंक? तेन्ना हो भुरगो म्हणूंक लागलो, ना सर, म्हाका हें बरें दिसना, पूण म्हाका एक पिडा आसा. एक पिडेचें नांव आसा ट्युरेट सिंड्रोम. आनी हाकाच लागून हो आवाज म्हज्या ब्रेनान म्हाका कंट्रोल ना, आवाज येता. आनीक हो प्रिंसिपल म्हणूंक लागलो, तो आवाज काडून सगल्यांक डिस्टर्ब करता. भुरगो म्हणूंक लागलो, म्हाकाय हें दूख भोगता, हें करूंक, हें हांव म्हज्या कंट्रोलांत ना. जेन्ना म्हाका दुसरींक आपणायनात, म्हाका भागाक घेनात, म्हाका चाळयतात, डिस्करेज करतात, तेन्ना हो आवाज उदीकूय चड जाता. जेन्ना हांव निरोध जाता तेन्ना उदीकूय आवाज चड जाता. तेन्ना प्रिंसिपलान ताका म्हणलें, आमच्यान तुज्या पासत कितें करूंक जाता? तेन्ना हो भुरगो म्हणूंक लागलो, म्हाका भागाक घेयात, म्हाका आपणायात. जेन्ना म्हाका एनकरेजमेंट मेळटा तेन्ना आवाज उणो जाता. आनी हें आयकून सगलीं भुरगीं क्लॅप मारूंक लागलीं. आनीक त्या दिसांतल्यान जेम्साक तांणी भागाक घेतलो, आपणायलो. आनीक दिसान दीस हो जेम्स भुरग्यां बाराक भागाक रावून इम्प्रूव जायत रावलो. म्हज्या बाबड्यानो हाचो विशय आमकां एके भाशेन असल्या लोकांक भागाक घेवन चलोवंक आपयता. तांचें जिवीत इल्लें तरी बरें करूंक आपयता. कशे भाशेन आमी तांकां भागाक घेवंक जाता काय? भागाक स्पेलिंग BHAGA. पयले सुवातेर बी, बळ. बी स्टँड्स फॉर बळ, स्ट्रेंथ. तांचें बळ आमी वळखून, तांच्यान कितें करूंक जाता तें वळखून, तांकां एनकरेज करून, तांचें बळ वाडोवन, तांकां बोटां दाखयल्या परस तांकां समजून तांचें बळ वळखून घेवंक तांकां फुडें जेन्ना आमी व्हरता, म्हज्या बाबड्यान तांकां भागाक आमी घेता. दुबाविरे जायत्या जाणांनी मुवी सितारे जमीन पे पयली आसतली. कशे भाशेन हो हिरो अमेरिकानाक एक पनिशमेंट कशें जे डावन सिंड्रोम जाल्ल्या भुरग्यांक बास्केटबॉल शिकोवंक ताका धाडटात. आनी पयले तो सजमवता की हें सोंपें कशें, 3 म्हयने अशेंच वेतेले. उपरांत ताका गमन जाता कशे भाशेन तांचें स्ट्रेंथ, ताचें बळ आसा तें, आनी तांचे कडल्यान आपल्या खासगी जिवितांत जायतें कितें तो शिकता आनी आपलो कुटूंब तो सुदरायता. म्हज्या बाबड्यान हें बळ त्या भुरग्यां लागीं आसा, जे लोकां लागीं आसा, तें वळखून घेवंक तांकां एनकरेज करून तांचे कडच्यान आमी जायतें शिकोवंक जाता. दुसरे सुवातेर एज.
H stands for Hawk Rights. दिव्य मनशांक जायते होक आसात, पूण जायते फावटी तांकां होका विशीं खबर आसना. तांचे व्हडले होक म्हणल्यार दोन. पयले सुवातेर शिकप आनी दुसरे सुवातेर बरें काम. बरें काम. जायते फावटी तांचे डिसेबिलिटीक लागून हे होक तांकां मेवनात. जेन्ना हांव चेन्नई शारांत लॉयला कॉलेजींत शिकतालो थंयसर जायते भुरगीं जीं कुड्डीं दोळ्यांनी दिसनात ते कॉलेजींत शिकूंक येताले. आनी थंयसर आसले ते फादर्स जे कॉलेज चलयतात, जेजुईट पाद्री, असले भुरग्यांक जायते आदार दिताले. प्रोफेसर जायते आदार दिताले शिकूंक. आनी हाकाच लागून बरी नोकरी तांकां मेवताली. मुखाच्या भावनानो हे होक बघून तांचे शिकपाचें आनीक बरें काम तांकां मेवपाचें. हे होक दिवंक आमची जबाबदारी, तांकां आदार दिवंक. तिसरे सुवातेर ए स्टँड्स फॉर आसणे, देअर प्रेझन्स. जायते फावटी आमच्या मदें तीं आसतात पूण तांचे आसणे आमी अणभवनात, भोगिनात, कित्याक तांकां आमी भायर रायतात. मुखाच्या भावनानो एक दीस खंय मीस जातो सगळो लोक एकामेका लागीं उलयतालो आनी थंयसर एक चेडूं आसलें. तें एकटेंच बांकार बसून आसलें, कित्याक ताचे लागीं उलोवंक आनी आयकूंक ताका येनासलें. आनी हाकाच लागून लोकांनी ताका कुशीक दवरलें. एक सुपुलें भुरगीं हे चेडवा सोशी येता आनी बरी स्मायल दिता, हांसता ताका, बरी स्मायल ताका दिता. आनी हें चेडूं जें आयकूंक येना, उलोवंक येना, तें ताचे बोगलेक येता आनी कांपोणी ताका हांसता. आनीक हें सुपुलें भुरगें ह्या चेडवा लागीं खेळूंक लागता आनीक आपल्या भागाक ताका घेता. हें पळोवन दुसरो लोक अजाप जाता, कित्याक हें सुपुलें भुरगें हाका ताची भास कळना, कशे भाशेन कॉन्वर्सेशन उलोवचें ताका कळना, तरी आसतना ताचे सोबें तें खेळटा आनीक हे भुरग्याक सगळीं लोक आपणायतात. मुखाच्या भावनानो ह्या दिसांनी क्रिस्मसाच्या काळार आमचे फिरगोजींत समुदायांत जायते कार्यक्रम जातात. त्या वेळार म्हज्या भावनानो असले लोकांक भागा घेवंक गरजेचें, भागा घेवंक गरजेचें. तांचे आसणे उडकून घेवंक गरजेचें. तांकांय असले कार्यक्रमांत आमचे समुदायांत, आमचे फिरगोजेन मिसळ करूंक गरजेचें. आनी ही जबाबदारी आमच्या दर एकल्याची. चवथे सुवातेर जी स्टँड फॉर गोवाय. म्हज्या भावनानो दिव्यांग लोकांक जायते जाणांक जायतें बरेंपण आसा, जायते वस्तू तीं करतात. तांकां सोयीक दिवंक, गोवायकी दिवंक तांच्या जिविता वयर. हांव एक तरणाटेक वळखता जाका हात आनी पांय नात, व्हीलचॅराचेर ते आसता, पूण देवान जायते गुणांनी ताका बोल्लां. म्युजीक तें वाजता, मावथ ऑर्गन तें वाजता, लॅपटॉपार जायते वस्तू ते करतात, डिजायनींग वर्क तें करता, हात नात पांय नात तरी आसतना. आनी हाकाच लागून जायते फावटी म्हजे तरणाट्याचे प्रोग्राम आसता तेन्ना ताका हांव घेवन येता. एके भाशेन गोवायकी दिवंक, कशे भाशेन तें खुशाल आसा, कशे भाशेन हात ना पांय ना तरी आसतना आपलें जिवीत खुशालकायेन तें सारता. म्हज्या भावनानो गोवायक दिवंक, तांकां एक सोयीक दिवंक आमच्या दर एकल्याची जबाबदारी. आनीक आखरीक ए स्टँड्स फॉर आवाज. म्हज्या भावनान जायते फावटी हांचो आवाज पयस पावना, तर आमी जावंक जाय तांचो आवाज. They have lot to tell us, they have lot to give to the society, but they are unable to give. तांचो आवाज पावना. तसल्या वेळार म्हज्या भावनो आमी तांचो आवाज जावंक, तांचो आवाज दुसऱ्यांक पावोवंक आमची जबाबदारी. तांचो आवाज जावंक आमची जबाबदारी. म्हज्या भावनानो आमच्या समाजांत संवसारांत आमी पळयत जाल्यार जायतीं असलीं दिव्यांग भाव भयणां आमचे सगळें जियेतात, पूण तांच्या पासत आमी कितें करता काय? आयची वाचपां म्हज्या भावना एके भाशेन आमकां नवी प्रितूम करूंक आपयता, जंयसर भेदभाव नासतना सगळीं मोगान शांतीन एकवटान जियेतात. कित्याक म्हज्या भावना सुर्गींचे गूट देवान ल्हानाक उक्ते केल्यात. सगल्यांक एक सारकी लिखून सगल्यांक भागा घेवंक चलोवंक गरजेचें. जेन्ना जेजू हे संवसारांत आसलो, हो संवसार जेजू जेन्ना चलतालो तेन्ना मोगाच्या भावनेन जेजून सगल्यांक आपणायले.
जावं कुड्डी जावं पांगडी जावं तोटी सगल्यांक आपणायले बागा घेवन तो चल्लो भेदभाव ताणें करूंक ना. आनी जरी तर म्हजे बाबा आमी जेजूची खरी पाटलावदारां जाल्यार आमची जबाबदारी सगल्यांक बागा घेवंक चलोवंक करूंक दिव्यांक आमच्या भाव भयणांक ही जबाबदारी करूंक आमी तयार आसूंक जाय. आमेन. सगळीं बिरावया आनी आमची कांय मागणी आमी आतां बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी दिव्यांग मनशांक भावात्ताची शिकवण दिवंक वावुरतना तांकां भावात सजमून घेवंक सगळीं सोंपेपणां फावो करूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी दिव्यांग मनशांचे हक कायदो 2016 सजमून घेवन तो चालीक लावंक आनी अशें दिव्यांग मनशांक समाजांत सोंपेपणां फावो जावंक ते वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. दिव्यांग मनशांचें बरेपण उदरगत आनी होक राखून दवरतल्या शिकोवप्यांनी सांबाळ कोत्तल्यांनी आनी समाजीक वावर कोत्तल्या संस्थांनी कोऱ्या मोगान ताची सेवा करूंक आनी ह्या तांच्या वावरांत देवाचो आदार आनी सांगात तांकां फावो जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. देवाक आपलें जिवीत समर्पीत केल्ल्या अस्तोऱ्यां पासत मागुया. आपणें स्विकारलोल्या आपोवण्या उद्देशी ती देवाचें उतर मोहिमेन पासत वावरूंक तांकां देवीक मोजत आनी बोल फावो जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भोव सोरींचे बापा कांय मागणी आमी तुजे मुखार दवरली आनी दुयेंती मानून घे आनी कितें बरें आसा आमकां फाव कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या फोरवीं. आमेन. आमची भातां दोन काडून निर्मूल काळजा तुका भोगून देवा आनी मनशा मोदें संदान करूंक शांती करूंक आसा जेजू तुवें जिल्लो भुरगो तुजो आसा जेजू तुवें जिल्लो भुरगो तुजो आस्ती तोडा वावराचो गांव तुका भेटो संवसार सगळो उबार करूं तुजे मुखार बापाक फावो आसा जेजू तुवें जिल्लो भुरगो तुजो आसा जेजू तुवें जिल्लो भुरगो तुजो. म्हज्या बाबण्यान म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवपाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोट मानून घेवंक. दयाल बापा खालत्या कालसान ही मागणी आनीक देणी आमी तुका भेटयता आनीक आमचें पुण्यक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमचे सर्व गरजांनी काकलुटीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं.
आमची काळजां उबारूया सर्वे स्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया सर्वे स्पोरा पवित्र बापा सोर पदवीधर आनी सासांचे देवा सोर कड्यान सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो निधीचो आनीक आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयलीच पावटी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनीक सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें भासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींचे सो दरबार सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत आपले कुशीन कुश मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी घातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या सासणीक कोरोराचें रगत पातकांचें बोक्सोन मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारतलें हें म्हज्या उगडासा करात भावार्थाचो गुट पोरगो तुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनीक हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनीक जेजूची कूड नगोर शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकटें कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागीवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा सिमियाव आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणांची काकूत कर
तांकांय तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुसे बागयोन धर्मदुता आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भोगत्यां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगा राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दिता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सुबेच्या बाटचेर दिसकाल आनी तुजी कशी परमेन तिका शांत जो चियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचेय सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मायमोगान आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. मुखाचे बाबणानो ही देवाची शेळी वस जेजू आयज आमकां सगल्यांक आपणावूंक सगल्यांक भागा घेवंक चलोवंक आपयता. ही शेळीच्या जेवणाक आपयलें ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या प्रेमान सुद्दां म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमियांव घेवन दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of neighboring faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive the Holy Communion. The others are requested to remain steadfast in prayerful solidarity. कॅथलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतला आहे त्याने जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बैप्टिज्म संस्कार ग्रहण किया है बनने के लिए आगे आए. भयणी आमी सगळीं सर्वेच पोराची भुरगीं. Taco babuj amco, urat mu kejka mekaco, co so awe, ela tu.
ह्या वेळार प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी आनीक सुर्गींच्या देण्याक लोबदूंक आमकां शिकय. आमी मागता तुजे पुता जेजू. मातशें बसूया. आयच्या मिसाचे भेटेची समारोमणी केल्या आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्या फादर मायकल रॉड्रिगीस SPD फादर हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ आनी वाचपां करूंक आदार दितल्यांकूय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयज सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 9वो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11, सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साकिस्तीन सकाळचे 5:30 ते 11:30 पर्यंत वचूं येता. उपरांत कुमसारां आसची नात. तशेंच म्हज्या दाव्याक भायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार फकत सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत वचूंक जाता. आयज सांजे 3:30 ते 5:30 वाजता कुमसारां आसची ना. आयज सकाळीं 5 ते दनपारां 2 पर्यंत बाजिलिकेन पवित्र संस्काराची बसवण चलता. थंय तुमच्यान जेजू वांगडा वेळ सारूंक जाता. व्हीलचॅराची सुविधा जांकां कोणाक जाय दोतोराची सर्टिफिकेट आसल्यारूच ती तुमकां मेळटली. आयज केरीत मिसा हे भाशेन जातली. 11 वरांचेर पुर्तुगेज भाशेन, 12:15 यात्रेकारांचे मीस, 3:30 धार्मीक आनी म्हत्वाची भयणांक केरीत मीस आसतलें. तांचे पासत आमी केरीत भाशेन मागतले. आयचे 5 वरांचे मीस पिलार सोस्तेचे वांगडी हे मीस समारोमतले. फेस्ताच्या दिसा म्हणजे फाल्यां मिसाचो वेळ हे पुरी सकाळीं 4:45, 5, 6, 7:15, 8:30, 10:30 जेजुईट सोस्तेचे वांगडी हे मीस समारोमतले. फेस्ताच्या दिसा कुमसारां पवित्र संस्काराची बसवण आनी व्हीलचॅराची सुविधा आसची ना. डिसेंबराचे 4 तारखेर मिसा हे पुरी सकाळीं 6, 7 आनी 8 वाजता. 8 वरांचे मीस इंग्लीश भाशेन. डिसेंबराची 16 तशेंच हें वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्यांक सगळ्यांक तुमकां आमचे दिनवास. आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. सर्विस्पोर तुमचे सव्या आसूं.
तुमचे सवय आसूं सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याच किस्साचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा देवाचे गोडूकार सान फ्रांसीस शावेराक मागणी सान फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुझे काळी सगळेंच लासताले देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर जीव झरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोदी मागता जण एकल्यान आपणाक जाय ते मागचें आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणटाव आमेन Ra